नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयली नजर मारूया हेडलायन्साचेर। 5 मुख्य मागण्यो घेवन टॅक्सीकारांनी पेडणेच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या भायर केले चक्का जाम आंदोलन। मुखेलमंत्री आयल्या शिवाय आमी एकूय इंच सरचे नात फाटी, टॅक्सीकार भुमिकेचेर ठाम। मांडवी पुलाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका कामगाराक आयलें मरण। हेर 2 जाण गंभीर जखमी, जीएमसीत उपचार चालू। कार चलोवप्याक अटक। उडीवाडो उसगांव घराचेर वीज पडिल्ल्यान 3 जाण जखमी। घरातले हेर सामान लासून सुमार 2.5 लाखांचें जालां लुकसाण। कला आणि संस्कृती खात्यान अंदूच्यान जाहीर केला कला वृद्धी पुरस्कार। अर्ज सादर करपा खातीर 1 म्हयन्याची मुजत। कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेची माहिती। नावेलेचो इंडोर स्टेडियम भाड्यान लग्नाक दिवपाक खेळगड्यांचो विरोध। खेळा मंत्री चुकीचो आदर्श दिता घालून म्हणटात नावेलेचे खेळगडे। इड्डर पैगिणीच्या पंकज च्यारीन तयार केली लाकडाची ईव्ही गाडी। परशुराम देवाचो नैवेद्य हाडपा खातीर देवळाच्या विनवणेक मान दिवन केला ईव्ही गाडी तयार। आणि आता खबरो विस्तारांत। मांडवी पुलाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका कामगाराक मरण आयले, जाल्यार हेर 2 जाण गंभीर जखमी जाल्यात। तांचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात। वळवय फेवणेचो कार चालक संकेत चंद्रकांत शेट हाका पुलिशेन अटक केल्या। मांडवी पुलाचेर काल राती उसरा जेट पॅचराचे मजतीन फोंडकुलां पुरोवपाचें काम चालू आशिल्लें। कांय कामगार हे काम करताले। इतल्यान पर्वरेसान येवपी एके गाडयेन 3 कामगारांक नेटाचो धपको दिलो। ह्या अपघातात 3 कामगारांक गंभीर दुखापत जाल्ली। तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्ले। उपचारा वेळार अमित यादव ह्या कामगाराक मरण आयलें। अपघाता उपरांत कार चलोवप्याक पुलिशेन अटक केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सोऱ्याचे घुवळेन हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। कार चलोवपी बरोच टायट आशिल्लो खंय हे घुवळेन ताणें मांडवी पुलाचेर काम करपी 3 कामगारांक चिरडले। बाणास्तारी अपघाता उपरांत सोऱ्याचे घुवळेन गाडी चलोवन लोकांचो जीव घेवपाची ही दुसरी व्हडली घडणूक। हे घडणुके उपरांत तरी सरकाराचे दोळे उक्ते जातले आनी अशे तरेचे अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर सरकार नेटान पावलां उबारतले अशी आस्त बाळगुया। काल राती मांडवी ब्रिजाचेर एक भिरांकूळ अपघात जालो आणि ह्या अपघातान 3 मजूर आसा ते जखमी जाल्लेले आसा। गजाल अशी घडली की रातच्या 2 सुमार मांडवी ब्रिजाचेर एक जेट पॅचरान खड्डे बुजोवपाचें काम चालू आसलें आणि हे खड्डे बुजोवपाचें काम करपाक जेन्ना जेट पॅचर थंय आसलो तेन्ना पर्वरी सायडसून पणजे सायडीक येवपी एक सेलेरियो GA05F6647 ह्या नंबराची सेलेरियो गाडी खूप फास्ट आसली आणि त्याने नेऊन जेट पॅचराचेर मुकली। आणि जेट पॅचराचेर मुकल्या उपरांत भितरचे 3 जे मजूर आसले ते म्हटल्यार अमित यादव, धीरज शर्मा आणि अभय निर्मळ हे 3 मजूर आसले। हे 3 मजूर खूप सिरियसली इंजर्ड जाले। भितूंतले अमित यादव एका आयज सकाळी मरण येयला। 25 वर्सां पिरायेचो मजूर आसलो, यूपीतलो आसलो। बाकीचे धीरज शर्मा आणि अभय निर्मल हे जे 2 मजूर आसा त्यांचेर ट्रिटमेंट चालू आसा जीएमसीन। आणि जो कार ड्रायव्हर जो चलोवपी आसलो संकेत शेट एका वळवय फोंडा हांगासरलो संकेत शेट ज्याची स्वताची कार आसली एका अरेस्ट केला पुलिसेन। आणि अशें कळटा की तो जेन्ना गाडी चलता तेन्ना तो फूल नशेन आसलो आणि ड्रिंक एंड ड्रायव केस आहा आणि हितून एका मजुराक सध्या मरण येयलेलें आसा। पणजेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर विनायक सामंत। उडीवाडो उसगांव हांगासर वीज पडून साईश तिळवे, अक्षिता तिळवे आणि आश्विका नायक जखमी जाल्यात। वीज पडिल्ल्यान नायक आणि तिळवे हांच्या 2 घरांचेर व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां।
बुधवारा सांजे पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून उडीवाडो उसगांव हांगा अशोक नायक हांच्या घराचेर अचकीत वीज पडून बरेच लुकसाण जालें. घरांत आशिल्ल्यो वायरी, फ्रीज, टीव्ही आनी हेर सामान धरून सुमार 2.5 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. अशोक नायक हांची घरकान्न, चली आनी शेजान्नीक ह्या विजेचो धपको बशिल्ल्यान ती जखमी जाली. घराचेर वीज पडली तेन्ना थळावी पंच रेश्मा माटकर हांणी घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. हे विशीं खंय तिणें थळावो आमदार आनी भलायकी मंत्र्या कडेन उलोवप केलां. कामाक गेलो, गाडयेर गेलो, गाडी चलयलो, लोकांनी म्हणजे ते काळ भुरगे हांगा ट्युशन दितात व्हडले चेडूं. कितें 5 भुरगीं बसलेलीं आनी बायल आमगेली भितर बसली आनी आमी शेजारी बायल बसलेली. ती गडगड जाता म्हणून ती बसली हे करून घाम जालें. फाटल्यान आवाज येयलो, मागीर तो फुडें गटारान येयलो. गटारान खांब्या कडेन येयलो. खांब्या कडेन धा करून जालें सगळें उजो पेटलो सामको. हांगा सांगलें आमच्या बायची भुरगीं सामकी इश्टून गाडी पडली. बायल बोर्ड बायलेची तकलेन लागलो. ती सगळी ती पडली. मागीर शेजारी बायल आसली ती का लागली ती पडली. मागीर हे भुरगीं सामकी रडटा कोणूच ना. मागीर हांव रावपाक लागलो. भुरग्यांनी म्हाका पळोवन गेलो. भुरगीं हाडाची अशी मम्मा पडली, शेवळी पडली, हे करून हे आजून वीज पडल्या कारण ते सोंग लोकांची गाडी थंयच्यान धांवून येयलो. पयले बायल पडली आमची आनी ती शेजारी पडली. ती हांव घरता करून आमची कांयच ना जिव असो. मागीर सगळो शेजारी धांवून येयली. 108 पयली 108 म्हणलो येता 108 येवूच ना. मागीर ती चडान मागीर हाडली तिका येयली. गाडी गेली लोकांची आनी गाडयेन सुद्दां येयली. मागीर तिका मीठ केली, हे केली आनी सामकी जाम जाली सामकी. 1-2 लाख लागते जातले सगळे जातले. त्या संदर्भात तुम्ही पंचायतीक कळयलें? पंचायतीक कळयलां. पंचायती आतां पळोवया करता म्हणटालो पंचायत. काल अचानक 5:30-6 दरम्यान असो गडगडून मोठो पावस पडलो आणि पावसा बरोबर व्हडल्या प्रमाणात तेजे वीज पडले घरार, ह्या अशोक नायक हेच्या घरार आणि उडीवाडा आणि वीज अशें पडलें की सबंद लायट तिची सबंद गेली. लायटीचें कांय उरलें ना. मागीर तेजे फ्रीज, टीव्ही आणि कितें बारीक इलेक्ट्रीक सामान आसलें तें सगळें गेलें. तशें तेजी बायल थंय बसली तिकाय बी मातसो बरो माल लागलेलो आसा. कान तिजे गप्प जाल्ले आसा. तेज्यो चली ते ट्युशन दिताले हांगा. 1-5 भुरगीं बसलेलीं आसलीं. तेंकाय मातशें त्या भुरग्यांक मागीर 2-3 भुरग्यांक मातशें हें जाल्लें आसा ते विजेचें. आणि तेजें घर तर सबंदूच हें कांयच उरोंक ना त्या घरांत. सो तुम्ही सध्या आतां हांगा लोकल पंच. हय हांव लोकल पंच. सो तुम्ही पंचायती बी कितें कळयलां ताका नुकसान भरपाई दिवपा हय संदर्भात? आतां पंचायतीचे तलाठी हांगा येवन गेलो. तशेंच पंच बी हांगा पळोवन गेले. तशें मागीर हांवें आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाका तो सगळे हांगासले हे सगळे फोटो धाडून तेणेन ओके म्हणून सांगलां आपूण हेल्प करता अशें सांगलें तेणें. नमस्कार. सध्या मी आसा उडीवाडा उसगांव हांगा, ज्या जाग्यार अशोक नायक हांच्या घराचेर काल सांजवेळार 5:30 वरांच्या सुमाराक वीज पडून तांचे जवळ जवळ 2 ते 2.5 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां. तांच्या घरातले सगळे वायरींग जळोवन गेलां, फ्रीज जळोवन गेल्या, टीव्ही जळ्या, फॅन जळ्या. त्यान भायर तेंची घरकान्न आनी एक शेजारीण ती हांगा घरान बसलेली तेंकाय मातसो मार लागला. भायर पडवेर तेंचें एक व्हडलें चली आसा, ती गरीब फॅमिलींतली. ती हांगा घरांत वाड्यावयल्या 4 भुरग्यांची ट्युशनां घेता. त्या भुरग्यांकूय मातशी तेजी झळ बसलेली आसा. त्यान भायर तेंची हांगा भायर एक कार आशिल्ली, ते वायर तुटून ते कारीचेर पडलेल्यान तेंचे ते कारीचो आरतो फुटला, तें लुकसाण. फाटल्यान नळ जो आसा ती नळाची पायपलायन फुटल्या, मिटर जळयलो आसा. सध्या थळावे पंच बाय रेश्मा मटकर हांणी हांगा येवन पळोवणी केल्या. तशेंच तलाठी हांगा येवपाचे आसा आनी थळावे आमदार बाब विश्वजीत राणे हांणी हांगा जाता तितले बेगीन मदत करची अशी मागणी बाय मटकर हांणी तांचे कडेन केल्ली आसा. तो अशोक नायक जो आसा तो सामको गरीब. तो दिसपट्टो खंय तरी कोणागेर ड्रायव्हर म्हणून कामाक वता. 3 बारीक चलयो शिकता. बायलूय तेजी दुयेंत आसता. सरकारान आनी खास करून भलायकी मंत्र्यांनी तांकां जाता तितले बेगीन मदत करून तांचें हें वायरींग जें आसा तें तांकां जुळवाजुळव करून दिवची. कारण सद्या ती फॅमिली कोणा शेजाऱ्यांगेर रावता. सो तांकां जाता तितले बेगीन आदार करची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उडीवाडा उसगांवच्यान शेखर नायक. राज्यातल्या 41 ते 59 वर्सां पिरायेच्या कलाकारांक ह्या वर्सा कला वृद्धी पुरस्कार दितले. दर वर्सा 10 कलाकारांक दरेकी 25,000 रुपया दिवन तांचो भोवमान करतले. अर्ज करपा खातीर 22 ऑगस्टाच्यान 1 म्हयन्याची मुजत आसा, अशी माहिती कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाणें दिल्या. जशें आमी फ्लोराचेर जे एश्युरन्स दिल्ले आशिल्ले त्या एश्युरन्सा प्रमाणे कला वृद्धी पुरस्कार ह्या वर्सापासून आम्ही
जाहीर करतात जे मनीस ह्या पुरस्कारा खातीर अर्ज करपाक शकतात त्यांचे वय 41 इयर्स टू 59 इयर्स म्हणल्यार 40 वर्सां वयर आणि 60 वर्सां सकयल ह्या वयोगटान आसपाची गरज आसा. हो पुरस्कार आमी मुद्दम कित्याक हाडिल्लो आसा की आमचो युवा सृजन पुरस्कार जो आसा तो 25 वर्सां त्या 40 वर्सां पर्यंत आमी आसात आणि तदनंतर आमचे बाकीचे सगळे पुरस्कार जे आसात, कला सन्मान म्हणू नकात, गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्ड म्हणू नकात, कला गौरव पुरस्कार म्हणू नकात, ते 60 वर्ष झाले नंतर सुरुवात जातात. पण मध्यंतरी असे बरेचसे आमचे कलाकार जे असतात त्यांच्यानी इमेन्स कॉन्ट्रीब्युशन दिल्ले आसा. पण तदनंतर 50-55 वर्सां जाले नंतर बरेचसे तांकां कलेचे आदर करता करता, कलेची सेवा करता करता तांकां एखाद वेळ आरोग्याचे त्यांचे बिगडटा आणि म्हणूनच बरेचसे कलाकार जे आसा ते 60 क्रॉस करपाक शकना आणि म्हणूनच तो गॅप जो आसा तो 41 वर्सां ते 59 इयर्स सुद्दां तो गॅप भरून काडपा खातीर ह्या कलावृत्ती पुरस्कार अंदूच्यान आमी सुरवात करता. तेजी ह्या पुरस्काराचो 25,000 रुपया रोख, त्याचबरोबर शाल, श्रीफळ आणि सायटेशन दिवन आमी तांकां सन्मान करतले. जेणीन आपले म्युझिक, डान्स, नृत्य, लिटरेचर, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, भजन, कीर्तन अशा विविध कलेच्या क्षेत्रांत ज्यांच्यांनी नामना मेळयलेली आसात अशाच कलाकारांनी ताका अर्ज करपाक शकतात. नावेलेचो मनोहर पर्रीकार इंडोर स्टेडियम भाड्यान लग्नाक दिवपाच्या सरकारी निर्णयाक थळाव्या लोकांनी तशेंच खेळगड्यांनी खर विरोध केला. हो लग्नाचो हॉल न्हय जाल्यार तो स्टेडियम आशिल्ल्याचे खेळा मंत्र्यान मतींत धरपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आसा. एक स्टेडियम भाड्यान लग्नाक दिवपाचो खेळा खात्याचो प्रस्ताव म्हळ्यार खेळगड्यां खातीर लजेची गजाल आशिल्ल्याचे नावेलकार सांगतात. एक स्टेडियम तुमी लग्नाक भाड्यान कसो दिवपाक शकतात अशें ते विचारतात. तुमकां जर लग्नाकूच हॉल दिवपाक जाय आशिल्लो जाल्यार हांगा स्टेडियम आनी कित्याक बांदलो? तो लग्नाचो हॉल म्हणून बांदचो आशिल्लो अशें तांचें म्हणणें. आता हे वयस्थ लोकांक जागो म्हणटा तो होच एक खेळपाचो आनी आरोग्य सांबाळपाचो. हे आरोग्य सांबाळटा आसतना समज जर आमी हांगा लग्न करपा लागले, एक्झिबिशनां करपा लागले जाल्यार फाल्यां जर तर कोणें कितें वायट उलयलें जाल्यार ताजेर काय मान्य करून हें करचें न्ही, वायट धरचें न्ही. स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो आसा तो स्वता एक खेळगडी, स्वता एक जिम आनी स्वता एक व्यायाम करपी, ताका जर तर हाचें म्हत्व खबर ना जाल्यार उरिल्ल्या लोकांक आनी भुरग्यांक म्हत्व कशें कळटलें? जर तर तांकां इतलीच उमेद आसा करपाची जाल्यार म्हज्या कोतान तांणी एक मल्टी एंटरटेनमेंट म्हणून कितें तरी वेगळें गोव्हर्मेंटान बांदून दिवचें. स्पोर्ट्स म्हणून नांव आनी कित्याक दिता? आमचो लग्नाक विरोध ना, पूण इंडोर स्टेडियमांत खेळा भायर आनीक कसले उपक्रम जावपाक जायनात अशें कांय जाणांनी उलोवन दाखयलें. पळयात. The information we gather is that the executive director had refused permission for this wedding, but under the instructions of the sports minister, this has been allowed. Now, we are not against weddings, but we need to protect these premises. Being a sports stadium, no such events or that are non-sporting activities should be permitted here. This is a sports stadium and not a wedding venue. So, I mean, given permission by the government, but I hope the government common sense prevails and the government stop this in stadiums. You cannot have a wedding or any other activities. Last year they had a furniture exhibition. After objections, then now that had stopped. But now the weddings, if this goes on, the state of the stadium will be just like the old Fatorda Stadium. What sense is it? I mean, there won't be any upkeep. So we pray to the minister and also the government, please don't use this as a wedding stadium or any other than sports. एका वाटेन सरकार खेळांक प्रोत्साहन दिवपाचें उलोवन दाखयता आनी दुसरे वाटेन इंडोर स्टेडियम आनी वेवसायीक उपक्रम राबोवन चुकीचो आदर्श घालून दिता हें बरोबर न्ही अशें कांय जाणांचें म्हणणें. As my colleagues have said, this is a indoor sports stadium and we should basically utilize it only for sports and not for other activities like wedding or reception or anything else. See, what happens is there are a lot of local players, national players, all sports lovers who come here at the end of the day, and one side the government wants to promote sports, and then if we don't get access to the stadium on a daily basis, then how are we going to rise up in sports?
and so that's our plea. So it should not be, because then we are going to set a very wrong precedent. So keep that value of Manohar Parrikar. He has done something good for Goa, so don't abuse the things of this stadium. This is a flooring stadium, so the floor gets spoiled when this wedding are hall. You invite, when the weddings are hall, you invite the insects, lizards, and all this nonsense, and the rats also, and the food will get spoiled. पेडणेचो इंडोर स्टेडियम GMR कंपनीक लिजार दिला. आता नावेलचो स्टेडियमूय लग्न आनी हेर व्यावसायिक कारणां खातीर दिवपाचें थारायला. हे दोनूय प्रकार पळयले जाल्यार सरकार खेळ आनी खेळगड्यांच्या बाबतीत खऱ्यांनीच गंभीर आसा काय कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हालीं तेंपार इलेक्ट्रीक व्हेइकल्स म्हळ्यार EV गाडयो रस्त्यार धांवतना दिश्टी पडटात. ह्यो गाडयो एक तर मेटलाच्यो वा फायबराच्यो असतात. प्रदूषण उणें करपाच्या उद्देशान तशेंच लोकांची गरज लक्षांत घेवन ह्यो गाडयो तयार केल्यात. पूण इड्डर पैंगिणीच्या पंकज च्यारीन लाकडाची EV गाडी तयार केल्या. ही लाकडाची EV गाडी तयार करपाची कल्पना ताका कशी सुचली, ताणें ती कित्याक तयार केली, जाणा जावन घेवपा खातीर पळयात पुराय बातमी. इड्डर पैंगीणच्या पंकज च्यारी या तरणाट्यान लाकडाची EV गाडी तयार केल्या. हालीसराक वचत थंय रस्त्याचेर तुमी EV गाडयो पळयल्याच आसतल्यो, पूण पंकज च्यारी या तरणाट्यान आपल्या कलेचो वापर करून स्वता लाकडाची EV गाडी तयार केल्या. हय, तुमकां आयकून अजाप दिसतलें, पूण ही गोंयांतली पयलीच तयार केल्ली लाकडाची EV गाडी. परशुराम देवाचो नैवेद्य चलून हाडचो पडटालो. हो नैवेद्य हाडपा खातीर बरोच त्रास जातालो. दुसरे वटेन भटाच्या कोतान आपुणूय जाणटो जाल्ल्यान आपल्याक जायना. ताका लागून कितेंय तरी उपाय म्हूण ही लाकडी गाडी तयार करपाची कल्पना सुचिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. आतां 2 दीस जाले हेच गाडयेचो वापर करून नैवेद्य हाडटात अशेंय ताणें सांगलें. कितें आसा, पयलीं आमी एक मॉडल तयार केल्लो लाकडाचो, तो टॉय कार केल्लो. टॉय कार म्हणटकीर कितें जाता, ती हातीन धुकळपाची आनीक आपूण भावूक जाय आशिल्ली गाडी चलून वचपाची रस्त्यार. आमी जो पर्यंत जितली आमच्यान करपा जाता तितली आमी ट्राय केली. आतां थोडी बारीक बारीक कितें हें आसा तें आमी मुखार हें करून करतले, पूण सद्या तरी आमचे पर्यंत आमी ही गाडी तयार केला. सद्या चलता, ताका आनी बारीक कितें क्वेरीज आसा त्यो आमी रिप्लेस जावं सारकी करून हें करतले. पूण आमची गाडी सक्सेसफूल जाली की जी आमी EV करपाक केल्ली ती आमची सक्सेसफूल जावन रस्त्यार चल्ली गाडी. लाकडाची EV? हय, वुडन EV. अजून म्हाका दिसता खंयच वुडन EV ह्यो येता त्यो कंपनीच्यो सगल्यो हेज्यो पत्र्याच्यो. ही आमी एक ट्राय केला वुडन EV करपा लागून. ती आतां सद्या तरी तयार जावन रेडी जाली, रस्त्यार चलपाक लागली. एक चार्जाक कितली बी येता आतां? ही एक चार्जाक आमकां बॅटरीची जशी आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्लें त्या हिशोबान ती 200 किलोमिटर चलतली म्हणून सांगला. आतां ती फूल चार्ज करून कितले टायम चलतली ती आमकां पयलीं हें करची पडटली आनी ट्रायल घेवपाक पडटली. आमगेलें हांगच्यान घर सादारण 1.5 किलोमिटर जाता आनी इतलीं वर्सां आमी थंय रोज देवाचो दनपारची पुजेक देवाचे अन्नाचो नैवेद्य जो पळय जाता तो घरा कडेन करून आमी तकलेर घेवन येताले ते. पण आतां परिस्थिती खूब कठीण जाला, म्हणजे मदली वाटी बी बरोबर ना आनी आमगेली परिस्थिती आतां आमी मातशी वयोवृद्ध जाल्ल्यान तें आतां शक्य जायना. आमी दुसरे हेजे वेळान एका आमगेल्या महाजनाक विचारलें, कमिटीक विचारलें आनी हेजे पर्याय म्हण आमी अशी काडली की आनी तो सगळे सवळे म्हणजे अनवाळ्यांनी येवचे पडटा. म्हणजे हांगा स्नान करून परशुरामाचे इल्ले सवळे पवित्र आसता तेन्ना तो नैवेद्य थंय घरा कडेन तयार करून घेवन तो तकलेर घेवन हांगा येवप आनी हांगा नैवेद्य दाखोवन परत तशी वचप. म्हणजे कोणा आपडूं जायना, कोणा स्पर्श जावं जायना, अशे नमुन्यान ते येवचें पडटा. इड्डर पैंगीणचो पंकज च्यारी हेणे एक आगळो वेगळो आविश्कार केल्लो आसा. तो म्हणल्यार एक वुडन EV गाडी, ही गोंयांतली पयली वुडन EV गाडी अशें ताणें आमकां सांगलां. हे गाडयेचो यूज म्हणल्यार जेन्ना परशुराम देवाचो नैवेद्य आसा तो 2 किलोमिटर
2 किलोमिटरसून हाडचो पडटा. पयलीं हो नेवेद्य तकलेर धरून हाडटाले, पूण तो भटजी म्हणटा आतां आपूण वय जाल्लें आसा, आपणाक हें डिफिकल्ट जातालें, म्हणून तेजेर उपाय काडपा खातीर कितें तरी सॉल्युशन काडपा खातीर एक गाडी तेणी प्रस्ताव पंकजा कडेन दवरलो आनी पंकजानी बऱ्यापैकी EV गाडी तयार केल्ली आसा आनी ही सद्या धांवपाक तयार जाल्ली आसा. ही गाडी सद्या काणकोणांत तशेंच गोंयभर चर्चेचो विशय जाल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. टेम्पो आणि प्रवासी बसी मदीं जाल्ल्या अपघातात जिवीत हानी टळ्ळी. मात ड्रायव्हर आणि एक प्रवासी मेळून 3 जाण किरकोळ जखमी जाले. हो अपघात बेरेस्तारा सकाळी दिवचले घडलो. दिवचलच्या कदंब बस स्टँडा कडेन बायपास रस्त्यावयल्या जंक्शनाचेर बिरेस्तारा सकाळी हो अपघात घडलो. साखळेच्यान दिवचलच्या दिकेन येवपी वाहनांक शारांतल्या नवीन पुला वयल्यान नो एंट्री आसा. तरी लेगीत महाराष्ट्रांतल्यान दूध घेवन आयिल्लो एक टेम्पो नो एंट्री आसतना लेगीत नवीन पुला वयल्यान फुडें घुसलो. तेच वेळार म्हापशेच्यान एक प्रवासी बस येताली. ही बस वाळपय वचपाक आशिल्ली. अचकीत नो एंट्रींतल्यान घुशिल्ल्या टेम्पोची फुडल्यान येवपी खाजगी प्रवासी बसीक धडक बसली. हे धडके बरोबर दोनूय वाहनांच्या दर्शनी भागाची प्रचंड प्रमाणात मोडतोड जाली. ह्या अपघातात जिवीत हानी जावंक ना, तरी लेगीत दोनूय वाहनांचे ड्रायव्हर आणि प्रवासी बसी मदलो एक प्रवासी किरकोळ जखमी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळी. दिवचलच्या पुलिसांक ह्या अपघाताची माहिती मेळटकीच पुलिसांनी अपघाताचो पंचनामो करून दोनूय वाहनां कुशीक काडली. मजगती साखळेच्यान येवपी चडशी हेवी वाहनां नो एंट्री आसतना लेगीत नवीन पुला वयल्यान येरादारी करता अशी माहिती कांय थळाव्यांनी दिली. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोवा मायल्साचो कावंटर काडचो, पेडणेच्या टॅक्सीकारां खातीर वेगळो कावंटर दिवचो, पार्किंग फी कमी करची, टोल माफ करचो ह्यो 5 मागण्यो घेवन पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी पेडणेच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयाच्या भायर चक्का जाम आंदोलन केलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हांगासर येवन आमचे प्रश्न आयकून तोडगो काडचो अशी मागणी तांच्यांनी लावन दिल्ली. पेडणेच्या टॅक्सीकारांच्या या आंदोलनात गोंयभरचे टॅक्सीकार वांटेकार जाल्ले. तशेंच समाज वावुरपी आनी कांय राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी प्रत्यक्ष आंदोलनात वांटेकार जावन टॅक्सीकारांक तेंको दिलो. सगळ्यात पयलीं मोपावेल्या 12 जाण देवाचो आशिर्वाद घेवन तशेंच माऊली देवी काराणे घालून टॅक्सीकारांनी आपल्या चक्का जाम आंदोलनाक सुरवात केली. आपल्यो मागण्यो घेवन शेकड्यांनी टॅक्सीकारांनी पेडणे उपजिल्लोधिकारी कार्यालया भायर आंदोलन केलें. पुलिशेन मध्यस्थी करपाचो यत्न केल्लो खरो, पूण टॅक्सीकारांनी तांचे आयकून घेवंक ना. मुख्यमंत्री आयल्या शिवाय आमी 1 इंचय फाटी सरचे नात अशी भूमिका तांच्यांनी घेतली. गव्हर्मेंटा कडेन इंटरव्हीन करून पेडणे तालुक्यान आनी संपूर्ण जो टॅक्सी वेवसायाचो जो विशय आसा तो विशय सुटाव करपाचो म्हणून, आनी तेका लागून आमी तांकां रितसर निवेदनय बी दिल्लेले आनी त्याच्या नंतर तेंच्यांनी मॅसेज कन्वे करपाक जाय आसलो, जो मॅसेज कन्वे अजून पर्यंत जाल्लो ना. हे न्यूजांतल्यान बातम्यो येतात की 200 रुपीज हायक केल्लेले ते 80 हायक केले म्हणून. पण हे न्यूजांतल्यान मॅसेज येवन अशें सरकार चलना. सरकारान थ्रू लेखी स्वरुपान म्हणटात तशें टॅक्सी वेवसायिकां कडेन पत्र वेव्हार करप गरजेचो आसा. आयज फक्त म्हाका इतलें सांगचें दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक की तुमी गोंयचे मुख्यमंत्री आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत हो गोंयचो मुख्यमंत्री आसा. GMRचो CEO सेशन हो गोंयचो मुख्यमंत्री ना. हेचे मुख्यमंत्र्यान भान दवरपाक जाय. ची मागणी इतली आसलेली की मुख्यमंत्र्यान थ्रू डेप्युटी कलेक्टरान इंटरव्हीन करून आयज पेडणे तालुक्यान एक हाय पावर मिटींग कंडक्ट करप गरजेची आसलेली. ज्या मिटींगेत स्थानिक आमदार म्हण, जिल्हा पंचायत सदस्य म्हण, ह्या पेडणे तालुक्यातले सरपंच म्हण, पंच सदस्य म्हण आनी सामाजीक कार्यकर्ते वावुरपी जेंकां टॅक्सीकारा बद्दल आपुलकी आहा तेंकां घेवन आयज मुख्यमंत्र्यान पेडण्यान बसप गरजेचें आसा. 48 आवर्स दिल्लो गव्हर्मेंटाक. 48 आवर्सान तेंकडे 1 आवर पासून आमच्या टॅक्सीकारांक दिवपाक सांगून आयज आमचे फूल साऊथ गोवा, नॉर्थ गोवा
एक्स्ट्रीम साऊथ एक्स्ट्रीम नॉर्थ आयज सगळे आमी हिंगा जमा जाल्या हे आमच्या भुरग्या शिवेरेज भुरग्यांक सपोर्ट करपाक कित्याक आयज हिंका नाइंसाफी जाला फाल्यां आमकां जाता आनी आमकां सदांच जाल्लो आहा लास्ट 5 years जाले 6 years जाले आमी झगडटा टॅक्सीकारांक लागून पूण आयज पासून आमकां गोव्हर्मेंटान हुंयत करूंक ना काल हे भुरगे इतले दीस रात भोंवता तेजे उपरांत गोव्हर्मेंटाक खंय तरी कळलें तेंकां चिमटो येतलो म्हूण रातच्या 12 तिने आउट केले की 200 रुपया ते 80 रुपीज करता म्हूण आयज तुमकां एक ल्हानशी घडणी सांगता आमी तर सावथाच्यान मोपा पिकअपाक येता आमी फकत 3000 चार्ज करता 3000 1000 वयता गव्हर्मेंटाक 1000 वयता पेट्रोलाक आमकां 1000 200 रुपया 300 रुपया वयता मेंटेनन्स 700 रुपया घेवन आमी घरा वयता आनी एक तर आमी सावथाक नॉर्थाक येता मोपा एअरपोर्टाक जाल्यार आमकां कमी कमी 2 वरां वयता आयज आमच्या गाडींचे टायर काबार जाता एक तेंपार आमकां गाडीचे टायर 70,000 चलताले आयज 35,000 आयज आमकां गाडीचे टायर चेंज करूंक पडटा वयल्यान ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणटा मोविन गुदीन आमी GST पे करना म्हूण आमच्या गाडयांचेर आमच्या टायरांचेर कंपनी सर्विसिंगाक ईच एंड एवरी पॉयंटाक आमकां GST घेता जाल्यार आमी हुंयच्यान गव्हर्मेंटाक लॉस करता ते आमकां सांगचे आयज एक टुरिझमाचो जो धंदो जावन आसा तो टॅक्सीचो धंदो तो सुद्दां तुमी काबार करता काय कितें हांव जेन्ना येतालो तेन्ना वाठारांनी पुलीस आसा म्हणजे टॅक्सी धंदे करणाऱ्या खऱ्या ओनरांक किंवा ड्रायव्हरांक आयज सरकार भियाल्लो आसा म्हणून म्हणटा जब जब सरकार डरती है पुलिस को बुलाती है सरकाराक जो मेमोरंडम दिल्लो एक 2-3 दीस पयलीं तातूंत आमी 5 पॉयंट प्रोग्राम घेवन फुडें सरलेले अशें ना की आमी तातूंत 10, 15, 20 मागणे आमचे दवरलेले आमचे तातूंत 5 पॉयंट आहा आनी ते सगळ्या हिता खातीर आहा टॅक्सीकारांच्या बेनिफिटा खातीर आहा 5 पॉयंट आमची गव्हर्मेंटा कडेन 48 तास आमी मागलेले ते आयज आतां खंय तरी 48 तास कंप्लीट जाले आमकां इन रिटर्न कांयच अजून मेळोंक ना नश्ट केले त्याच्या वरून जमिनी खाल्ले लोकांक जाय तो रेट दिवना ते जमीनवाले सुद्दां वयले आनी बोबो मारतात कितें हे टॅक्सीकार हे तुमच्या भशेन लोकांच्या फार्मांनी न्हिदोन थंयसर मजा मारपी लोक न्हू कितें मजा तुमी मारले लोकांक मिटर घालपाक लायले थंय फोंडान घातले टॅक्सीकारांक तांकां कितें वयता ते जर कोण फोंडान पडला न्हू आयच्या डेटीन जाल्यार टॅक्सीकार फोंडान पडला आनी सरकाराच्या चुकीच्या डिसिजना खातीर फोंडान पडलेलो आसा आयज जो मंत्री आहा न्हू तो आपल्या फायद्याचे चिंतता गोंय सरकार आपल्या फायद्याचे चिंतता आनी हे मायग्रंट जे लोक आहात फॉर एक्झाम्पल GMRूय मायग्रंट म्हणटा मायग्रंट बिल्डर लॉबी कसिनो लॉबी कोल लॉबी असल्या लोकांक हे सपोर्ट करता आनी गोंयकारांक रस्त्यार हाडटा आयज अक्षरशः ह्या सरकारान रेल्वेकारांक काबार केले ट्रकवाल्यांक काबार केले गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही